Patkar has not stepped down. Amit Patkar has been replaced by somebody. No? Where I have stepped down? I have told you that I will be always there for whatever issues I have taken up for the people of Goa. I will always there. I last post week घातिल्लो की post जे आसा designation. These are temporary. These are not permanent. But my fight for Goa will continue. Fight for my constituency will continue, and for the people of Goa will continue. अमित पाटकर म्हणून काँग्रेसमॅन म्हणून कितें? अमित पाटकर म्हणून काँग्रेसमॅन म्हणून काँग्रेसमॅन म्हणल्यार काँग्रेस म्हजे भितर आहा ती कोण काडपाक शकता? हे कितले लोक नॅरेटिव्ह चलयले म्हणून ते नॅरेटिव्ह खपपाचे ना. ते कोणूय चलयता ताका चलो. म्हाका दिसता आज मुद्दो विशय असो आसा की गेल्ल्या 4 वर्सांत खुबशे विशय आज गोंयकाराचे आमी घेतले, खुबशे विशयाक आमी मुखार व्हेले, लॉजिकल कन्क्लुजन एंडाक व्हेले. कांयशे विशय आजुनूय जे ताका आजून न्याय गोंयकारांक मेळूना ते विशय घेवन आमी मुखार वचत रावतले. सगळ्यान व्हडलो इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हणतो आज इलेक्ट्रिसिटीचो मुद्दो. तुम्हीच काडिल्लो लास्ट, तुम्ही प्रेसिडेंट असताना लास्ट इशू काडलेलो तुमी स्मार्ट मिटराचो, पूण ताज्या मागीर प्रेसिडेंट चेंज जालो आनी काँग्रेसीन बीन व्हडलेशे स्मार्ट मिटराचेर तशें हे करूना. तुमी घेतिल्लो बी म्हणून मुद्दो तो पंडितचे फुडें बरोबर ना. सी कितें आसा, स्मार्ट मिटराच्या पयलीं ह्या सरकारान आनी ह्या मंत्र्यान आनी एक मुद्दो हाडिल्लो की टॅरीफ जें आसा ऑन पीक आवर्स वाडोवपाचें. तुमकां याद आसतलें मंत्र्यान स्टेटमेंट दिलो आनी मागीर तो बॅकट्रॅक जालो. तो मुद्दो घेवन आमी त्या चीफ इंजिनियराक घेराव घातिल्लो. ताजेर आमी त्या ऑफिसाचेर डेलिगेशन घेवन ताका आमी डेडलायन दिल्ली ऑफ 24 hours. मंत्र्याक आनी सरकाराक बॅकफुटार वचचें पडलें आनी नेक्स्ट डे इट वॉज स्क्रॅप. सिमिलरली फॉर स्मार्ट मिटर जे एक व्हडलें स्कॅम आसा जे ह्या गोंयकाराचेर हे सरकार पळय हाडपाक सोदता तो विशय घेवन आमी तेन्ना गेल्ले. आतां जेन्ना गेल्ले तेन्ना हांव एक अध्यक्ष त्या पार्टीचो आशिल्लो ते हांव मानता, पूण तो विशय इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. इट इज द विशय ऑफ गोंयकार. तो मागीर भारतीय जनता पार्टीचो आसूं, काँग्रेसीचो आसूं किंवा आम आदमीचो आसूं, इलेक्ट्रिसिटी हे सगळ्यांक लागता. आनी तो विशय जो मेरेन लॉजिकल एंडाक पावना आमकां मुख्यमंत्र्यान ताजेर नोटिफिकेशन काडूनी की तो स्क्रॅप आनी जे पयशे पळय आनी आतां मोडल्या ते कोणाच्या बॉल्सांतल्यान ते वसूल करतले हें म्हाका दिसता हेज टू बी क्लॅरिफायड. नाजाल्यार ते मंत्र्याच्या एकावंटांतल्यान वसूल करचे. तुमी हांगा प्रोजेक्ट हाडटा, स्कॅम करता आनी पयशे पे कोण करता रे? इट इज यू एंड मी टॅक्स पेयर हू इज पेईंग फॉर इट. 900 करोड रुपया ते. सो म्हाका दिसता तो विशय आमी घेवन वतले मुखार. मेक शुअर आतांच एक्चुली हांव नाशिल्लो लास्ट वीक, पूण आमचे अंजुनचे लोकांनी थंय पेज घेवन गेले आनी लोकांक दाखयले की कशे पेजेक लायले ते. जेन्ना मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काडलो तेन्ना तांणी मणगणें सुद्दां वाटलें आझाद मैदानाचेर. पूण म्हाका दिसता ताचेर नोटिफिकेशन येवपाक जाय आनी तो स्मार्ट मिटर प्रोजेक्ट जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय. तो मेरेन वी कॅनॉट बिलीव प्रमोद सावंत, बिकॉज तो अशें कानान घालतलो. तो इलेक्शन आयलें की हे सगळें स्टंट करता. स्मार्ट मीटर हो 900 करोडाचो स्कॅम ते आमी दाखयला मरे. 460 करोडाचो टेंडर तांणी 900 करोडान दिला, 890 करोडान. ते तुमकां एक्सपोज केला मरे आमी. लास्ट क्वेश्चन, सेंट्रल लिडर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.